इंग्लिश, हिंदी आणि मराठी वांगडाच संस्कृत भाषेकूय प्रोत्साहन दिवपाचो आमचो उद्देश आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। ज्या हायस्कुलात आम्ही म्हणता की 10 भुरग्याच्या वयर जी भुरगीं संस्कृत शिकपाक सोदता त्या सगळ्या त्या भुरग्यां खातीर आम्ही स्कुलात कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस टीचर व त्या स्कुलात दिता, जेणे करून जी भुरगीं शिकोंक सोदता ती संस्कृत भाशेपासून वंचित उरची न्ही। हिंदी, मराठी, कोंकणी, इंग्लिश या भाषे बरोबर संस्कृत भाषाय शिकप ही गरजेची आसा। आतापर्यंत जवळपास 20 ते 22 स्कुलांनी आम्ही संस्कृत टीचर व कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर संस्कृत टीचर दिला आणि इन फ्युचर सुद्धा जी हायस्कुलां की आमच्याकडे डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हांच्याकडे संस्कृत टीचरा खातीर मागणी करतले त्या सगळ्या हायस्कुलांक संस्कृत टीचर दिवपा खातीर आमचे डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आणि राज्य भाषा संचालनालय सातत्यान तयार आसा। आम्ही राज्य भाषा संचालनालयाच्या वतीन आमची मराठी, कोंकणी, संस्कृत या वेगवेगळ्या भाषांक परत एकदा आम्ही वेगवेगळे कार्यक्रम करपा खातीर सातत्यान सदोदीत सहकार्य करीत आयिल्ले आसा। दुसरे वटेन गीता पठणा सारकिल्यो कार्यावळी शाळांनी जावच्यो अशें कुडचडेचो आमदार आनी आदलो मंत्री निलेश काब्रालान सांगले। पळयात। वालीसराज प्रोग्राम केलो आणि भुरग्यां भगवत गीताचो जो भाशण आशिल्ले तांकां समजून दिले की आज जर भगवत गीता डेली वाचली जाल्यार तेंच्या मनान प्रयोग जावन त्यांच्या अभ्यासानूय बरे फरक पडटा। अशा भुरग्याच्या मतीन खूब भुरगीं आसली, 4000 भुरगीं आशिल्ली। मेबी असो कार्यक्रम स्कुलांनी घेवन फुडें जसो विचार आसा तो फुडें विचार बरे भशेन करून वचचो असो हो एक कार्यक्रम फुडें व्हरून दिवचो अशी विनंती केल्ली आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।